आमचे महिला काँग्रेसान येवन हांगासर जो नाल जो विकपाचो कार्यक्रम केल्लो आसा, हे नाल आमी हांगासर एक 10 रुपयान आमी हांगासर नाल दिल्ले आसा लोकांक. आणि हे नाल आमी इतल्याच खातीर दिल्ले आसा की आमचे कडेन नाल खूब आसा म्हणून अशें दिवंक ना. तर आमी ह्या सरकाराक दाखोवंक सोदता की आयज नाल्लाची तशी गोंयान अवेलेबिलिटी खूब आसतना सुद्धा आयज सरकारान ही नाल्लाची इतकी रेट कित्याक केल्ली आसा, हेजे आयज सरकारान जनतेक जाप दिवची पडटली. कारण सरकार आयज हांगासर मोठे मोठे गजाली करता, व्हडले व्हडले कसले प्रोजेक्टांचे हेजे तेजे उलयता, पण आयज ही म्हारगाय जी इतकी पावल्ली आसा, टोकाची पावल्ली आसा, ही म्हारगाय आयज आमची केन्ना बंद जातली हेजेर आयज लोकांचे लक्ष आसा. आणि स्पेशली जो नाल आयज आमकां पेडण्यान सुद्धा सगळ्या देवकार्याक म्हणा किंवा घरान सगळ्याक वापरपाक जो नाल आमकां सगळ्या हेका लागता, सगळ्या कामांनी जो यूज जाता, जाल्यार ह्या नाल्लाची इतकी दर आयज सरकारान कित्याक वाडोवन दवरलेली आसा आणि हो नाल तेंच्यांनी कोणाक सप्लाय केल्लो आसा हे उघड करचे. आमकां दिसता की आयज जर आमी सबसिडायज रेटान जर आमी एक 10 ते 15 रुपया आमी हिंगा 10 रुपयान दिल्ले आसा, तर इतको जर आमी खंय ना खंय आमची सोर्स अवेलेबल करू शकता जाल्यार सरकार सुद्धा करू शकता. आणि हांव आयज सगळ्या सरकारांतल्या सगळ्या मंत्र्यांक, सगळ्या आमदारांक आणि सगळ्या इवन चीफ मिनिस्टराक सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की तुम्ही बाकी वस्तू वाडयता ते सगळे बरे आसा, पण आयज जो नाल जो तुम्ही हो वाडोवन जो आयज लोकांचेर अन्याय केल्लो आसा हो त्वरित तुम्ही बंद करा आणि नाल्लाची रेट तुम्ही कमी करूंक जाय. आणि जी म्हारगाय सुद्धा जी आयज सगळी वाडलेली आसा गोंयान ती सुद्धा तुम्ही म्हारगाय कमी करपाची.